अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम ही दोन राष्ट्रां आमी जर दोळे मुखार दवरलीं जाल्यार थंय लोकशाय बरी कित्याक चलता तें आमकां कळटा. ह्या दोनूय राष्ट्रांनी मुखेल पक्ष दोनूच आसात. एक तिसरो ल्हानसो पक्ष खंयच्या एका राष्ट्रांत आसा, पूण तो ल्हानसो. म्हत्वाचे पक्ष आसात ते दोनच. आनी ताका लागून अशें घडटा की समज सत्तेर पावलो, ताणें बरें काम केलें, घडये लोक ताका परत वेंचून दितले. पूण ताणें जर बरें काम केलें ना, ताणें जर चुको केल्यो, ताणें जर लोकहीत लक्षांत घेतलें ना, जाल्यार ताका बदलपाक दुसरो पक्ष आसा. आनी हाजो आनीक एक फायदो आसा, आनी तो फायदो असो की सत्तेर आसा त्या पक्षाच्या तकलेर भिरांतीची एक तरसाद हुमकळत आसता. आनी ती भिरांत अशी की आपणें जर चूक केली, आपूण जर लोकहीत विरोधी वागलो जाल्यार पळया थोडोसो बदल मतांनी जालो जाल्यार दुसरो पक्ष येता. ही भिरांत ताका सारको वागपाक शिकयता. थोडे वागनात, थोडे मस्ती करतात. अमेरिकेंत डोनाल्ड ट्रंप सारको मनीस आयलो जाल्यार तो विचित्र वागतलो, कित्याक तो लोकशायेंतलो मनीसच न्ही, ते आडबाद. पूण जी सरकारां लोकशाय मानून चलतात तांच्या मनांत ही भिरांत उरपाची गरज आसा की आपणें जर चूक केली जाल्यार बाबा ताजे परिणाम आपल्याक वेंचणुकेंत भोगचे पडटले आनी आपल्या जाग्यार दुसरो पक्ष येवन बसतलो. आमच्या लोकशायेंत अशें घडलां की एक फावटी हांव सत्तेर पावलो, हांव म्हाका जाय तशी मस्ती करता, हांव म्हाका जाय तसो वागतां, हांव कायदे मोडटां, हांव कोणाचो सूड घेता, हांव जायती मस्ती करता. पूण हें भंय म्हज्या मनांत ना, कित्याक हांव गृहीतच धरून चलतां की आसात ते कितले 5-6 जाण म्हाका विरोध करपी. म्हणटकीर हांवें कितलीय जरी मस्ती केली, म्हजी विरोधी जी मतां आसात ती तांचे मदीं वांटून वतली, चडांत चड मतां म्हाका मेळटली. म्हणटकच हांवें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेवपाची गरज आसा अशें ना. हांव सगळे पक्षां मदीं चड आमदार मेळोवंक पावलो पुरो. आनी आमदार आज विकते मेळटात. आमदार वेंचून तुजे पक्षाचे तिकेटीचेर येवंकच जाय अशें ना, आमदारांक विकतेय घेवं येता. म्हणटकच हांव जर मेजॉरिटी पक्ष जालो जाल्यार म्हाका आमंत्रण येता गव्हर्नरा कडल्यान सरकार घडोवपाचें. आनी अशे वेळार विकते मेळपी कितलेशे आमदार असतात. अशी आमची लोकशाय जाल्या आनी ताका लागून आमच्या लोकशायेची अधोगती जायत आसा. आनी हे लोकशायेचोच परिणाम अखेरेक राजकारणाचेर आनी राजकारभाराचेर जाता.